2012 बीजेपी सरकार आयले तेन्ना सरकारान शेतकी धोरण करपाचें थारायलें. आदलो खासदार नरेंद्र सावयकराच्या अध्यक्षते सकयल एक उपसमिती नेमली. त्या उपरांत कितें जालें तें पळयात. शेतकी धोरणाचो ड्राफ्ट करूंक ऑगस्ट 2012 उपसमिती नेमली. नरेंद्र सावयकर उपसमितीचो अध्यक्ष. समितीन धोरणाचो ड्राफ्ट केलो. मार्च 2014 सावयकरान खासदाराच्या वेंचणुके खातीर अध्यक्षपद सोडलें. उपरांत आज मेरेन नवो अध्यक्ष शेतकी खात्याचे हे समितीक मेळ्ळो ना. सावयकरान राजिनामो दिवन 8 वर्सां जालीं. समिती परत जालीच ना. समिती नेमून 10.5 वर्सां जालीं. अध्यक्ष नाशिल्ल्यान ते ड्राफ्ट घेवन बसले. आतां शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या अध्यक्षते सकयल परत समिती करपाचें थारलां. समिती नेमपाची फायल सरकाराच्या मान्यतायेक धाडल्या. बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत 4 शेतकी मंत्री जाले. मात कोणाकूच शेतकी धोरण फुडें व्हरूंक जमलें ना. 2012 ते 2017 रमेश तवडकार शेतकी मंत्री आशिल्लो. तवडकारान शेतकी धोरणा खातीर ही समिती नेमिल्ली. 2017 ते 2019 विजय सरदेसाय शेतकी मंत्री आशिल्लो. विजय फ्लोरिकल्चरा सारखे गजाली धोरणांत घालपाचेर 2 वर्सां उलयलो. 2019 ते 2022 बाबू कवळेकार शेतकी मंत्री आशिल्लो. बाबू कवळेकाराच्या काळांतूय शेतकी धोरणाचेर कांयच काम जालें ना. सध्या 2022 सावन वर्स जालें रवी नायक शेतकी मंत्री आसा. रवीन स्वताच समितीचो अध्यक्ष जावन शेतकी धोरण फुडें व्हरपाचें थारायलां. भाजप सरकारान शेती जमनी वांटोवंक आतां नवो कायदो हाडला आनी दुसरे वाटेन तेच शेती जमनी खातीर आशिल्लें धोरण वापरांत हाडूंक 10.5 वर्सां जावन गेलीं तरी सरकाराक जमना. आतां शेतकी मंत्री रवी कितें उजवाड घालता ताचेर धोरणाचो फुडार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.